Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 14 फेब्रुवारी ऑक्टोबर 2020 विलास मेहताराक लासून मारपाच्या प्रकरणात 7 जणांचेर आरोप निश्चित जाल्ले. तातूंतलो मुखेल आरोपी अल्ताफ यारगट्टीक सुप्रीम कोर्टान सशर्त जामीन दिला. अल्ताफ 18 म्हयने जेलीत आशिल्लो. अल्ताफाक जामीन दितना कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. मुखेल आरोपी कडेन बरे संबंदाच्या आदाराचेर अल्ताफाक केशींत धरला बचाव पक्षाचो दावो. कटाचो आरोप आशिल्ले शैलेश शेट्टी आनी खयात शेखाक हायकोर्टान आदींच जामीन दिला. केसीचे मेरिटाचेर कमेंट करिनासतना सुप्रीम कोर्टान ऑफ दिली. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा वस्तुस्थिती आनी परिस्थिती पळयल्यार ट्रायलीक वचपाक अल्ताफ डिटेन्शनांत जाय अशें दिसना. प्रकरणातली एकूण तथ्यां आनी परिस्थिती तशेंच आरोपांचें स्वरूप पळयल्यार अल्ताफाक उत्तर गोंयांत एंट्री दिवंक जायना. ट्रायली वेळारूच ताका उत्तर गोंयांत प्रवेश करूंक मेळटलो. ताका खंयच्यो नेम वा अटी घालप ते आमी ट्रायल कोर्टाचेर सोडटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.